Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 2022चे वेचणुकेत लोकांनी बीजेपी आणि काँग्रेसीक विटून परिवर्तनाक मतदान केला म्हणून सुदीन प्रुडंटाकडेन उलयलो. मतदान खंय मगो टीएमसी आप आणि अपक्षांच्या फावरान जाला. परिवर्तनाचे इलेक्शन पर्सेंटेज जरी तितली उरली, एवरीबडी हॅज टेकन अ रिवेंज अगेन्स्ट दीस गव्हर्नमेंट. ह्या परिवर्तनाचो फायदो स्वता मगो पक्षाक, तृणमूल पक्षाक, थोडोफार आपाक आणि इंडिपेंडंटाक जाता. हाजो फायदो काँग्रेसीक आणि बीजेपीक नक्कीच ना, कारण गोंयांत सगळ्या मतदारांनीच न्हय तर लोकांनी काँग्रेसीन केल्लें राज्य आणि बीजेपीन केल्लें राज्य पळयलां. सुदीन इतल्यार रावना. ताणें बीजेपी आणि काँग्रेसीच्या संभाव्य मुख्यमंत्री पदाच्या दावेदारांकूय आव्हान दिलां. क्रिमिनल केशी आशिल्ल्यांक खंय हे केशींतल्यान कडेक काडपाचे. 7 सीट मगो पक्षाचे नक्कीच निवडून येता. जे मुख्यमंत्री जावपाक सोदता तांचेर UKG आसा, FIR आसा, हायकोर्ट कोर्टा मेरेन ताचेर त्यो गेल्ल्यो आसा. अश्यो केजी आशिल्ल्या मनशांक मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पक्षानूय दिवचें न्हय, काँग्रेसीनूय तांकां कुशीन दवरचें, आनी जो पर्यंत केसी मोकळ्यो जायना तो पर्यंत तातूंत कोणीच पडचें न्हय. बीजेपी अजूनय 22+22 ठाम. आम्ही सुरवाती निवडणूक जावच्या पयलीं जो स्टेटमेंट आसलो पळय 22+22 अजूनही आम्ही त्याच्यावरच ठाम आसा. एनसीपीक दाबोळी धरून 4 सीटांची आशा ना. आमी एक 3 एटलिस्ट 3 सिटां आमी शुअर आहाय अशें दिसता. कित्याक आमी गायलें पार्टयेन एक लायक 12-13 सुमार सीट आमी गायलें. तितूंतले आमी एक 3-4 जिखपाक जाय अशें दिसता. Which constituencies you are looking at? See, now आमगेले एक सीट म्हणटा ते डेफिनेटली आमी एक दाबोलीचेर हेजेर आमी हें दवरला, दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. दुसरें म्हणटा ते एक वेली, तिसरें म्हणटा ते नुवें, आनी चवथें म्हणटा ते आमचे नावेली. वेचणुके उपरांतचे दावे, प्रतिदावे, मोर्चे बांधणी आणि फुडारपणाक शह काटशहाचे राजकारण 10 मार्चाच्या निकाला मेरेन चलपाची लक्षणां. जो तो आपले वजन वाडोवंक कॅम्प घट करूंक कामाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.